children education, computer advance, implementation of the 8th pay, following the shift from government entity PWD to corporation, creating anxiety and potential financial disadvantages to these dedicated workers. Their long-term service and welfare are at stake due to this organizational restructuring. Honorable CM कडे मागता की request Honorable CM to intervene and safeguard. म्हणजे तांकां demote जाल्ले भशेन तांकां दिसता because they are now taking 7th pay आणि कॉर्पोरेशनाकडे येत जाल्यार they might be again demoted 6th pay तांकां. ठीक आहे सर, हे चुकीच्या तकलेन घातला कोणीतरी, दाजीचे तकलेन चुकीचे घातला अशें जावं शकना. ओके, तो त्या कॉर्पोरेशनान गेलो म्हणजे तो डिमोट हे कशें आहा तर 6th pay तुका पयलीं कोणीतरी चुकीचे कॉर्पोरेशनाक 6th अशें pay केन्नाच जावचें ना. तांकां सांग भिवपाची गरज ना म्हणून. हा, श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the sand erosion across Goa coastline. The erosion threatens Goa tourism-dependent economy and coastal communities, especially the fishermen. Loss of dues, shoreline reduction has led to habitat damage and infrastructure vulnerability. Coastal degradation also undermines nesting ground for sea turtles and other sensitive ecosystem impact by sand loss and sea level rise. There is an urgent need for a statewide integration coastal management strategy. Steps government intend to take in this regard. Speaker sir, especially आमच्या बायना एरियेन जो आमचो बायना बीच आसा, स्पेशली देस्तेरो आनी बायना हांगा आमी खूब करता. तशेंच आमचे वास्को आसतले खारवडे हांगा सारके आमचे जे सँड वचून जे फिशरमॅन थंयसर आपली बोटी लायताले ते सुद्दां लावपाक मेळना पावसाच्या दिसांनी तांकां, कित्याक दर्यो सारको वयर येयलेलो आसा. हेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी स्टेप्स घेवचे. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I rise today not merely as a representative of Veli but as a voice of countless families who suffer in silence due to relentless and unexplained power failures. In homes across Veli, Chinchili, Sanjay, DRL, electric and electronics items lie damaged. School children lose study hours and elders sit in anxious darkness, all bearing the hidden cost of neglect. A mother in Chinchili prepares meals by candlelight, whispering prayers over her flickering refrigerator. In Sanjay, DRL, students revise by torchlight, hoping the power returns before their exams begin. This event isolated situation, they are daily indignant and endured by the entire constituency. What's worse is the shortage of linemen in these areas means that even when faults are reported, days go by before basic service are restored. The wait is not just for electricity, but for dignity, for security, and for a sense of being heard. Despite repeated requests and assurances, the suffering persists. I urge the Honorable Minister for Power to act immediately, not with statement but with solution. Let Veli be a symbol of not of neglect, but of compassionate and responsive governance. Ensure stable supply, upgrade the aging infrastructure, and deploy educated personnel without delay. Let us restore not just power but the faith of our people. I appreciate who wrote this. कवितेच्या माध्यमातल्यान हे सगळें बरयलें ताणें. पेन्स द पर्सन. तुवें बरें बरयलां. हांव नको तूं दीस रात तुजे बरें पावलां आसत. पंचायत डिपार्टमेंटान भोव पळयता, एज्युकेशन करता. बस मरे, आय एम एप्रिशिएटिंग यू. पूण त्याच बरोबर तूं एक तासभर म्हजे बरोबर बस आणि गिव मी बस. एक मिनिट लेट मी फिनिश. बस तरी गिव मी द लिस्ट ऑफ ईच अँड एवरी विलेज पंचायत. वॉट एक्झॅक्टली यू वॉन्ट, गिव इट टू मी. तुजें जायना काम जाल्यार मागीर सांग. पूण तुवें जें कितें बरयलां पळय तें लागलें सगळ्यांक. Speaker sir, last demand श्री वीरेश बोरकर. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, वीरेश बोरकर. Fear and anxiety amongst the locals of Sharao and Goans at large in respect to the Ro-Ro ferries. Their fees and non-operation of traditional ferries and their demand for an additional ferry boat service on the Sharao route. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, सद्याक जी Ro-Ro ferry घातल्या थंय फी जी आसा
ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आहली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें 2च रो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. Yes. म्हाका दिसता मिनिस्टर आणि आयजूच एक हे जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्ला तें. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ओके श्री लक्ष दवरलें. because it carries a wrong narratives altogether. आता 2 रो फेरीज घातिल्ले आसात and there were 6 conventional traditional ferries operating on that route. आज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कॉम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज थंय ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेनाशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो. थंय खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुव्हिंग स्मूथली. आमी परत जाय जाल्यार ते करतलेच. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरात की पयलीं आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातालें. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता. पयलीं 18 रुटाचेर 32 फेरीज घेवन आमकां 56 lakhs इन्कम येताले. आमी 76 crores ताजेर मोडटाले. आमी बारीकशे वाडयले आसा ते 30 रुपये केले. 10 रुपये आसा पळय न्ही ते ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपये जाता. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. राव विरेश बाब एक मिनिट विरेश बाब एकच मिनिट मागीर उलय एक मिनिट. आता जायते फावटी तुम्ही पळयतात की त्या फेरी बोटीन भितर वतात आणि व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात. त्या वॉशरुमान गेल्ले ते वॉशरुमाक कोण तरी पयलीं कितें तरी करून येता आणि त्याच्या नंतर एक मनीस थंय वता आणि वॉशरुमान भितर 2 मिनटां रावता आणि मागीर तो व्हिडिओ फ्लॅश करता. इतकी जर त्या वॉशरुमान घाण आसा जर जाय 2 मिनटां तो थंय कितें करतालो भितर. दुसरी गजाल आसा ते सीट पळया तुमी. तो सीट पळय दाखयता तो सीट काडून ते अशी उलटी मारता ते परत सीट उबी रावतात. परत मारता उलटी रावता. तुमचे हांव सांगता जे कोण व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्यात ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. जर स्पीकर सर हे आमी म्हणटा की आमी तुझे संपूर्ण ऐकून घेतले. 5 मिनिटाच्या ऐकून घे विरेश बाब. आता 5 मिनिटाच्या वाटेचेर वॉचमॅन परत मिनिस्टर वचून तो फ्लश करपाक आमकां थोडी डिसिप्लीन. unsafe condition of the गाडी घेऊन then you report. Anybody in the house, anybody has experienced these services. तुम मुद्दाम एक फावटी वच आणि फाल्यां परत लोकांक सर्विसाक कितें 10 रुपयाची तुम्ही 30 रुपये केल्या. 30 रुपये करपाक ऐकून घे विरेश एक मिनिट लेट मी आम्ही पंचायत भितर काउंटर घाल्ले आसा जे कोणाकय
पास काढपाक Fear and anxiety in the mind of people due to the security and unsafe condition of the steel footbridge at Lokpata Mandre. पास काढपाक आम्ही पास काढपाक कॅम्पय केल्लो आसा आमी फेरीबोटीचेर तुमकां पास काडपाची फॅसिलिटी दिल्या पंचायतीन भितर फॅसिलिटी दिल्या सर्व्हिस फ्रॉम पब्लीक भाशे पब्लीक सेक्टराक लागता सेम सिच्युएशन पॉइंट ऑर्डर स्पीकर सर दिस इज झिरो सिंपल भाषेन आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक विचारूंक जाता जुनूस वाड्या मांद्रे हांगासर फूट ब्रिज लोखणाचो फूट ब्रिज आहा आनी तो 2016 तो एप्रुवल येयलो तेजो आनी 2019 कंप्लीट जालो आयज तेची परिस्थिती अशी वायट जाल्ली आहा ते एकूच एक्सेस ते मांद्रे बिचार वचपाक आनी आख्खे भोणे पडल्यात तेका लोखणांक सारखे कुडके पडल्यात सगळे आनी लोकल्सूय वयता आनी टुरिस्टूय वयता हे सिजना पयलीं टुरिस्ट सिजना पयलीं तो बेगिनात बेगीन रेडी करून घेवचो कसं बाब जितान सांगलो तो 21 झाला 19 नाही तो आणि कितें आसा तो विषय कंटिन्युअसली घेत आसा तो ऑलरेडी एस्टिमेट रेडी जाला सिजनाच्या पयलीं ताका तो रिपेर जावन मेळटलो Speaker, sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Kotumbi Bridge, which has been closed for the past 1 year. In interest of public safety, I urge the government to allocate necessary funds to commence the renovation work of this bridge. Speaker, sir, हांव हे मुद्दे टेबलाचेर प्लेस करता. पार्टी बुडटाय म्हणटा आमी पार्टी बुडल्यार लोक हे कोटुंबी ब्रिजीचो मोडगो येताले आनी तेवूय समज ते ब्रिज मोड पडली जाल्यार म्हाका पार्टी बुडल्यार केपें आनी कुचोर ते सायड लोकांक थिंग रावपाचें आय एम प्लेसिंग द पिक्चर्स जस्ट सी कोटंबी ब्रिज खबर आहा म्हाका होय पाटे तेवटेच्यान मडगांव वचपाक लागीं पडटा ते होय फायल खंय ती सांग म्हाका फायल ऑलरेडी एस्टिमेट कोण आहा ओके आनी धाडा अंतर्वाद Speaker, sir, the government has constructed a beautiful Kala Bhavan at Sankwad some years back, but the auditorium is not utilized. The school of Kortali constituency can have their annual function and other programs. The local can witness theatre, dramas, nataks, extra at Kala Bhavan Sankwade instead of going all the way to Kala Bhavan Vasco to Margaon. I request the government to kindly inaugurate the auditorium at Kala Bhavan Sankwad. सांकवाडच्या कला भवन कंप्लीट जाल्ले आहा तेजे इनॉग्रेशन ऑगस्टाच्या म्हयन्यात करूया आर्ट एंड कल्चराक सांगता हांव की तेजे इनॉग्रेट करून ते चलोवपाचे म्हणून ते सेपरेटली तुमच्या लोकां खातीर चलोवपाक दिता केन्ना चालू ऑगस्ट म्हयन्यानूच करूया केन्ना थँक्यू सर थँक्यू श्रीमती जेनिफर मंसरात Speaker sir, I'd like to bring to the attention of the Honorable CM the dilapidated condition of numerous roads in Talegaon constituency. These roads are riddled with large potholes, uneven surfaces and complete disintegration in many parts, posing a severe threat to commuters and causing frequent accidents. I request Honorable CM to please look into this and please give me an assurance that you will do it soon after the rains. Yes. CM sir, my files are pending for expenditure sanction. So. Yes. Shri Rudolf Fernandez. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the collapse of public road at Alta Santa Cruz and a shortcut road to Sai Baba Temple, Chimber. Speaker sir, पहिल्याच पावसाक चड पावस पडलो आणि आमचो रोड कॉलेप्स जालो. ऑनरेबल सीएमान एक बरेंतले बरें काम केलां आमच्या चिंबलान. अशेंच पावसान एक जोड मोडली आणि घराचो कोनचो सारको ओपन जालो पोंच्यान. हे एका दिसा भितर सीएमान व्हडलें काम केलें आमचें आनी घर सांबाळलें. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच हो रस्तो हो कॉलेप्स जाल्लो आहा तोय ह्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर हांवें घेवपाक केल्लो. जाल्यार कितें तो रस्तो बांदतलो म्हणल्यार थिंगा एक घर आहा ते घराक फावंडेशन मारतले ते घराक त्रास जावंक शकता. ताका लागून ताणें आतां एनओसी दिलेली आहा ह्या ओनरान. ते म्हाका बरे बेगीच्या बेगी
अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटान सीएम 1, 2, 3. करचें आनी तशेंच साईबाबा टेम्पल जे शॉर्टकट रोड हा चिंबोरा 1, 2, 3. तोय थिंगा कॉलेज जालोला ही दोन कामां आमची कॉन्स्टिट्युन्सीची मातशी इनिशिएट करून घेवची स्पीकर सर करता. थँक्यू. Yes, next. Papers will lead, Mr. Mukhyamantri. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in the today's list of business. Next to me, sir. Mr. Mukhyamantri. Next. Okay. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against the law minister's name in the today's list of business. Next, tisra to me, sir. Another three. Three. Then next, my Okay. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in the today's list of business. Attention, one, sir. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Calling attention, Sri Michael Lobo, Kedar Naik. There's a fear and anxiety in the minds of the people of मोवर आसपा जाय न्हू. Hello, prime mover na. ना मागीर Gele. ना. Prime mover na re gele. Next. Yes. हय दुसरे आहा ते लिस्टाक घाल. दुसरें घे. तुका सर दोन घेवपाचे. सर तीन टर्म जालो. जेन्ना एक कॉलिंग अटेंशन कंबाईन प्रायम मुवर म्हळ्यार फक्त नांव पयलीं घातलं प्रायम मुवर जाता. मातशें विचार म्हाका सेक्शन म्हाका कंबाईन जायना. Sri Kedar Naik. स्पीकर सर हांव परतून करेक्ट करता. पयलें नांव असलें पण प्रायमवर जाता म्हणजे कशें जाता आनी तशें ना स्पीकर सर कंबायन आसा स्पीकर सर तो सांगता सारकें स्पीकर सर खंय पावना घरात सेक्शन दाखयचें पूण तुका जाल्यार कॅन्सल कर म्हाजें काय न्ही तें पूण हांव फक्त करेक्ट करता स्पीकर. Moved by Mr. X. And Y's name is clubbed with him, then X is a prime mover. But in this case, it is X and Y. Both. इंग्लिश भाषा में जाता का स्पीकर यू कॅन मूव स्पीकर सर काय सांगले उलयता कंप्लीट जावपाचें म्हणजे अजून कॅन्सल कर नेक्स्ट फुडले Full next. प्रायम fear and विरोधी पक्ष. anxiety हे झालं कॅन्सल केलं म्हटलंय. काय म्हणतात स्पीकरान कॅन्सल म्हटलंय. Yes. बस Next, स्पीकरान Sri विरोधी पक्ष नेते Sri Yuri Alemão, Cruz Silva, Ayrton Costa, Carlos Ferreira, Benji Vegas. पहिलं कोणा हाँ साइन हाँ पहली. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards to alarming issue of overflowing sewage chambers across multiple urban and semi-urban areas in Goa. आन्सर दिला नाही. Unplanned sewage pumping stations which is creating grave public health hazards and environmental degradation, causing sewage overflow into the fields, turning agricultural land infertile, polluting rivers and water bodies, causing environmental pollution and contamination of groundwater. The steps the government has taken in this matter. Speaker sir, I rise to reply the calling attention moved by Sri Yuri Alemão, Cruz Silva, Ayrton Costa, Carlos Pereira, Benji Vegas, honorable member of this house, and who are anxious and widespread issue of the overflowing sewage chamber across the multiple urban and semi-urban areas in Goa. Speaker sir, the sewer network and sewerage schemes are designed as per the topography of the area and according to the location of the STP level of the sewer network and location of the pumping station are finalized as per the topography of the area. Provision for the pumping station for the flow-lying areas have been considered and same are constructed wherever they required in order to complete and commission of the sewerage scheme effectively. Speaker sir, the overflow from the manholes chambers is mainly due to the blockages of the choke-up in the sewer line and due to the sanitary napkins, kitchen waste, plastic waste, silt debris from the old damaged chambers of the house and the construction sites entering into the sewer network. The sewer taps and grease taps are made mandatory for the commercial establishment and the same were not in a place in the majority of the existing sewer connections of the commercial establishment. Notice are issued by the concerned sewerage divisions for the installing the sewer traps and the
Grezep steps. Speaker sir, the overflow of the attendant immediately and issue are resolved by attempting the manholes with the suction tankers, desilting of the chalked sewer lines and manholes. Also flushing of the sewer lines is done and for the removal of the chalks by the mechanized means. Speaker sir, to avoid such situations of the overflow of the sewer from the chambers and manhole, the pre-monsoon and post-monsoon maintenance of the sewer network work is in progress. Hence, there should not be the fear and anxiety into the mind of the people. डिस्कशन मागील घेऊया. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.